ही जी बसुंडी आहा ती गांवच्याच लोकांची 10 जाणांची, तितून त्यांचो इन्वॉल्वमेंट कांयच ना. तेन्ना आमी तांकां कित्याक इन्वॉल्व करून घेतले. फॉर आतां सांगपा म्हणल्यार ते चौगुलेच्या प्रॉपर्टीन रावता, चौगुलो जावन तांकां ते आपल्या हितून प्रॉपर्टीन तांकां बॉडी दिवपाक हे करिना, तर आमी कित्याक हे करतले. चिकोडी मायनीचेर कामाक आसतालो. ती फामील खंय फाटली 70 वर्सां जाली मया रावता. आमकां हांगा खूब 70 वर्सां जालीं आमी ह्याच गांवांत रावता आनी हेज्या पयलीं आमचें कितें बरें वायट जालें आमी ह्याच गांवांत हे करता, दहन करता तेजें. पण आतां हे कितें जालां, हे गांवचे आनी आमचें मातशें तेडप पडला. ताका लागून ते कितें म्हणटा, उलवंक दिना म्हणटा. आतां खंयच्या कायद्यान उलवंक दिना तें आमकां काय कळना. ते आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आहा, कितें डॉक्युमेंट आहा सगळें आहा, तरी ते म्हणटा घाटीच म्हणटा. आमकां 70 वर्सां जालीं. पोर्तुगीज टायमार आमचे आजोबी हांगा येयल्लो आहा, तेन्नाच्यान आमी हांगाच आहा आनी तरी म्हणटा हे घाटीच म्हणटा. आमी कितें म्हणटा, आमकां न्याय जाय न्हू, आमकां न्याय जाय. आतां कितें मिटींग फाल्यां आपयल्या, आतां फाल्यां आमकां कलेक्टरान मिटींग आपयला. आतां ते म्हणटा सॉर्ट आउट करता म्हणटा. आतां लोक आयकुपाक तयार नाशिल्ल्यान मामलेदारान निमाणे बॉडी दिवचले पालिकेचे मसुंडेत व्हरपाची व्यवस्था केली. But I and the police inspector, Bicholiam police station, had reached the site. We tried to pacify the agitators, but they were not willing to listen. But then what I decided to find a solution for this, I told the relatives of Kallappa Chikodi that I'll arrange an alternative site to cremate the dead body. And then they were pacified by me. An alternative site for cremation was arranged. And Bicholiam Municipal Council was directed to allow to cremate the relatives of Kallappa Chikodi. मामलेदारान दोनूय पार्टींची शुक्रारा बसका दवरल्या. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत.